फिफा वर्ल्ड कप 2026 गोमंतक टी व्ही अपडेट्सांक येवकार. फुटबॉलाची ग्रूप ऑफ 32 ही फेरी सुरू आसा. ही फेरी खूपच महत्त्वाची असता आणि ह्या फेरीक आता एक बरेच रंगतदार निकाल मेळूंक लागले. बेल्जियम आणि सेनेगल हांच्या मजगती जाल्ली मॅच अशीच अविश्वसनीय आणि अचेत थरली. सिएटल हांगासर जाल्ले मॅचीत सेनेगलाचो टीम 85व्या मिनटा मेरेन 2 गोलांक फुडें आसलो. ह्या वेळार अशें दिसतालें की सेनेगलचो टीम बेल्जियमाक धपको दिवन रावंड ऑफ 16 फेरयेक वयतलो. पूण 85व्या मिनटा पर्यंत जो टीम लीड आसली निमणेक त्या टीमीक हार घेवची पडली. हें कशें जालें तर बेल्जियमान अनपेक्षीतपणे मुसंडी मारत 3 गोल करून ही मॅच 3-8-2 अशी जिखून फुडल्या पावंड्यात जागो मेळयलो. 86व्या मिनटाक बेल्जियमाचो अणभवी खेळगडो जो सबस्टिट्यूट म्हणून ग्रावंडार देविलो तेणें बरोबरीचो गोल केलो. उपरांत बेल्जियमाचो कॅप्टन ताणें गोल केल्ल्यान तांकां 2-2 अशी बरोबरी सादपाक मेळ्ळी. 89व्या मिनटाक बेल्जियमाचो कॅप्टन युरी टिलेमन्स हाणें एक बरो गोल केलो. तेजो हेडिंग अचूक थारलो आणि ही मॅच एक्स्ट्रा टायमाक गेली. एक्स्ट्रा टायमाक बेल्जियमाचो पंगड आणि सेनेगल हांचे मदीं खर झूंज जाली. अशें दिसतालें की ही मॅचीचो निकाल हो पेनल्टी शूटआउटाचेर लागतलो. पूण ह्या मॅचीच्या एक्स्ट्रा टायमाच्या इंजुरी टायमाचे कांय खीण बाकी आसले. 120.5 म्हळ्यार 125व्या मिनटाक त्यांचो कॅप्टन टिलेमन्स हाका पेनल्टी फटको मेळ्ळो. टिलेमन्स हाका सेनेगलच्या खेळगड्यान उडयलो. ताका लागून VAR म्हणल्यार व्हिडिओ असिस्टंट रेफरी हेचो मदत घेवन खूब विचार करून बेल्जियमाक पेनल्टी फटको दिलो गेलो. टिलेमन्स हाणें आपलो मॅचींतलो दुसरो गोल करतना बेल्जियमाक 3-8-2 अशें अविश्वसनीय अशें जैत मेळून दिलें. ह्या जैताक लागून बेल्जियमाचो पंगड रावंड ऑफ 16 फेरयेक पावलो. जाल्यार मॅचीचेर वर्चस्व दवरूनय मॅच हारची पडल्यान सेनेगलाचो पंगड खूब निरशेलो. सेनेगलाक पंगडाक तोंडांतल्या घास विजयाचो घास असो म्हणटात तो काडून गेलो आणि जे पराभवाच्या खाईंत आसले ते बेल्जियम पंगड जैतिवंत थारलो. सेनेगलाच्या पंगडान 24व्या मिनटाक त्यांच्या हबीब दियारा हाच्या गोलाक लागून फुडें गेल्ले. उपरांत 51व्या मिनटाक इस्माइला सार हाणें गोल केल्ल्यान सेनेगलाक 2-8-0 अशी बरी आघाडी मेळ्ळी. ह्या शिवाय त्यांचे काही गोलबाराक आपटले, गोल पोस्टाक आपटले. ताका लागूनच सेनेगलाचो गोल पावंड्यो वाडूंक ना. पूण बेल्जियम पंगड खूबच नशिबवान थारलो. ही मॅच सुरू आसतना बेल्जियम पंगड 2 गोलांक फाटीं आसलो. त्या टायमार त्या पंगडाचो आत्मविश्वास सकयल देंवता असो दिसतालो. हे मजगती त्यांचो युरी टिलेमन्स कॅप्टन आनी लिआंद्रो ट्रॉसार्ड हांचे मजगती हे दोनूय एकाच टिमीचे खेळगडे हांचे मजगती भासाभास जाली. मागीर तेंचे प्रकार निवळ्ळे आणि ह्या दोगांनी जे एका काही खिणा पयले झगडपाक तयारीन आसले तेंच्या भितरच बरी कॉम्बिनेशन जालें आणि ट्रॉसार्ड हाच्या असिस्टाचेर टिलेमन्स हाणें गोल करून आपल्या टिमीक 2-2 अशी बरोबरी सादून दिली. फिफा वर्ल्ड फुटबॉल फेडरेशनच्या नोंदीनुसार जो एक्स्ट्रा टायमाक गोल जालो 125 मिनटाक तो गोल वर्ल्ड कप इतिहासाचो सगळ्यांत लेटेस्ट गोल थारलो. नोंदीनुसार हो गोल 124.44 मिनटांक जालो. ताका लागून वर्ल्ड कपाच्या इतिहासांत लेटेस्ट गोल असो तेचो उल्लेख जाता. वर्ल्ड कपाक आतां आमी पळयलें जाल्यार आफ्रिकाच्या टिमींनी खूब बरी कामगिरी केली. आफ्रिकेच्या टिमींनी लीग पावंड्या वयल्या आपली कामगिरी सुदारत रावंड ऑफ 32 फेरयेक प्रवेश मेळ्ळो. पूण रावंड ऑफ 32 फेरयेक आतां मेरेन आफ्रिका खंडांतल्या 4 टिमींक हार घेवची पडले आणि ती 4 मॅचींक खर प्रतिकार केल्या उपरांत तांकां पराभव मान्य करचो पडलो. पयले फावटी दक्षिण आफ्रिकेक कॅनडा आड 1-8-0 अशें हार घेवची पडली. ह्या मॅचीन दक्षिण आफ्रिकेन खूब बरो खेळ खेळ्ळो. उपरांत आयव्हरी कोस्टाक 4 मिनटां आसली गेमीची तेन्ना गोल घेतिल्ल्यान नॉर्वे वांगडा 2-8-1 अशी हार घेवची पडली. अशीच घटना कॉंगो आणि इंग्लंड हांच्या मजगती जाली. कॉंगो पंगड एका गोलान फुडें आसलो पूण निमणी 15 मिनटां आसतना तेंचे एक गोल बादाबाद जाली
आनी इंग्लंडान निमणी 4 मिनटां बाकी आसतना गोल करून कॉंगो पंगडाक 2-1 अशें हारयलें. आनी आतां सेनेगल पंगडाक बेल्जियमा आड अशेंच आघाडी घेवनय हार घेवची पडली. आतां मेरेन जे पंगड आफ्रिका खंडांतल्यान रावंड ऑफ 32 पावला तितूंतले फक्त मोरक्कोन रावंड ऑफ 16 पावंडो हुंपला. त्यांनी पेनल्टी शूटआउटाचेर नेदरलँड पंगडाक हारयल्लो. सेनेगल आनी बेल्जियम हांचे मजगती जाल्ले मॅची उपरांत बेल्जियमाचो कोच रुडी गार्सिया हाणें सांगलें की फुटबॉलांक तुमी सदांच विश्वास कायम दवरपाक जाय. ह्या गेमीक केन्ना कितें जायत काय सांगूं शकनात. आमचे टिमीची ताकद ही सगळ्या प्लेयरांची आसा, जाय तो स्टार्टींग 11 खेळपी आसूं नाजाल्यार बेंचार बशिल्ले आसूं. आमचे सगळे खेळगडी हे म्हत्वाचे आसात. ताका लागून जेन्ना आमच्या टिमीक सबस्टिट्यूशन केलें तेन्ना आमचे सबस्टिट्यूट खेळगडे बरे खेळूंक शकले. आमी काही चुको केल्यो पूण उपरांत आमी त्यो चुको सुदारल्यो. ताका लागून आमी ही मॅच जिखून फुडें वचूंक शकले. जाल्यार ही मॅच जिखपाच्या वाटेवयल्यान हारपी सेनेगल पंगडाचो खेळगडो हबीब दियाराने सांगलें की आमचे पंगड खूब निराश जाला. आमकां दिसतालें की आमी जिखतले पूण आमी जसो जाय आसलो तसो बरो खेळ करूंक ना आनी जो खेळ केल्लो तो जिखपा पुरती पुरेसो ठरलो ना. फुटबॉल गेम ही 90 मिनटांची आसता आनी आमी ती 90 मिनटां एकाग्रपणे खेळूंक शकले ना. ताका लागून आमकां हार घेवची पडली. आमी एक टीम ह्या पराभवाक स्वताच जबाबदार आसा अशें आमकां दिसता अशें हबीब दियारा हाणें सांगलें. रावंड ऑफ 32 ह्या फेरयेंतली दुसरी मॅच सॅन फ्रान्सिस्को हांगासर अमेरिका आनी बोस्निया हर्जेगोविना ह्या पंगडा मदीं जाली. ह्या मॅचीचें वैशिश्ट म्हणल्यार अमेरिकेक सेकंड हाफाक 10 खेळगडे घेवन खेळचे पडले. तरी आसतना तांणी ही मॅच 2-0 अशी जिखून फुडल्या पावंड्यार जागो मेळयलो. अंदूच्या वर्ल्ड कपाचे 3 होस्ट अमेरिका, मेक्सिको आनी कॅनडा हे तिनूय को होस्ट आतां रावंड ऑफ 16 फेरयेक पावला. अमेरिकेन पयल्या सत्रांक 1 गोल केलो, उपरांत दुसऱ्या सत्रांक दुसरो गोल केलो. तांच्या फॉलेरीन बेलोगन हाणें 45व्या मिनटाक पयलो गोल करून अमेरिकेक 1-0 अशें आघाडी मेळून दिली. बेलोगन हो खूब बरो खेळ्ळो. ताचो 1 गोल ऑफसायड ठरलो जाल्यार 1 गोल पोस्टाक आपटून भायर गेलो. हाका लागून अमेरिका पंगडाक फर्स्ट हाफाक एका गोलाचीच आघाडी घेवप शक्य जालें. पूण ह्या फॉलेरीन बेलोगन हाकाच 64व्या मिनटाक आपल्या बोस्निया हर्जेगोविना पंगडाच्या खेळगड्याक अडथळो हाडल्यान रेड कार्ड दाखयले गेले. हे रेड कार्ड VAR टॅक्नॉलॉजीचो वापर करून जाले. ताका लागून गोल करपी खेळगडो ग्रावंडा भायर गेल्ल्यान अशें दिसतालें की बोस्निया हर्जेगोविना अमेरिकेचे दबाव घालतले. पूण तशें जावंक ना. अमेरिकेन 10 खेळाडू खेळगून घेवन आपली खेम तशीच चालू दवरली, आक्रमकता सोडूंक ना आनी तांकां यश 82व्या मिनटाक मेळ्ळो. तांचो मलिक टिलमन ह्या खेळगड्यान एक बरो फ्री किक फटको घेतलो आनी तो फ्री किक फटको थेट गोल नेटाक मारून तेणी अमेरिका पंगडाक 2-0 अशें आघाडी मेळवून दिली. फ्री किकाचेर आतां मेरेन वर्ल्ड कपांक 6 गोल जालात आनी तितूंत हो टिलमन हाणें केल्लो गोल हो 6वो गोल थारलो. ऑफसायड गोल बोस्निया हर्जेगोविनाचो पंगडाचो जालो. ताका लागून तेमी प्रयत्न केले अमेरिकेक झूज दिवपाची पूण निमणे खातीर मॅच सोंपपाक 8 मिनटां आसतना गोल घेतिल्ल्यान तांकां ह्या सर्तींतल्यान भायर वचचें पडलें. अमेरिका पंगड 2002 वर्सां उपरांत वर्ल्ड कपांतल्या नॉकआउट फेरयेक जैत मेळूंक शकलो. हेजे पयले 2002 वर्सां तांणी 2-0 अशी जैत मेळयले. आनी एक म्हत्वाची गोश्ट म्हळ्यार ह्या मॅचींतली फ्रांसाचो जिनेदीन जिदान हाका 2006 वर्सां जाल्ल्या वर्ल्ड कपांक गोल केल्या उपरांत रेड कार्ड मेळयलें. तशीच पाळी बेलोगन ह्या अमेरिका खेळगड्याचेर आयली. हे अशी घटना घडपी ही दुसरीच फावट आसा. ह्या मॅचीक अमेरिकेन खूब बरी कामगिरी केला. ताणें ह्या मॅचीन 3 मॅची जिखलात जाल्यार 1 मॅच हारलात. पूण आतां फुडल्या पावंडार जे रावंड ऑफ 16 फेरी जातली तितूंत तांच्या समोर बेल्जियम पंगडाचें आव्हान आसतलें. ही मॅच जिखली जाल्यार अमेरिका पंगड क्वॉर्टर फायनल पावंडो हुंपतलो आनी तो तेंच्यासाठी ऐतिहासीक क्षण आसतलो. अमेरिकेन आतां मेरेन वर्ल्ड कपाच्या इतिहासान 50 गोल करपाचो मान ह्या मॅचीक मेळयलो. वर्ल्ड कप सर्तींत 3 जुलय कांय मॅची आसात त्यो रावंड ऑफ 32 मॅची आसात. ह्या मॅचीचे फुडल्या पावंड्यार कोण वतले ह्या टिमीचे भवितव्य थारतले. लॉस एंजलस हांगासर स्पेन आनी ऑस्ट्रेलिया ह्या टिमी भितर मॅच जातली. स्पेन हो ग्रूप हेच्यातल्यान फुडें आयला. ग्रूप हेच्यांक तांकां पयल्याच मॅचीक केप वर्दे पंगडान 0-0 बरोबरीत दवरले. उपरांत सौदी अरेबिया वांगडा 4-0 अशें तेमी जैत मेळयलें आनी उपरांत
उरुग्वे पंगडा आड 1-0 अशें जैत मेळून ते 2 विजय आनी 1 बरोबरी अशे 7 गूण मेळून फुडले फरेंत पावले. स्पेनाक आव्हान दिवपी ऑस्ट्रिया ह्या पंगडान ग्रुप जेक पयल्या मॅचीक जॉर्डन पंगडा हरयलो, पूण अर्जेंटिना पंगडा आड तांकां 2-0 अशी हार घेवची पडली. उपरांत अल्जेरिया पंगडा आड नाट्यमय मॅच जाल्ली, तितूंत 3-3 अशी गोलो बरोबरी करून ऑस्ट्रिया पंगडान फुडलो पावंडो हुपलो. तेजी फुडली मॅच जातली ती टॉरंटो हांगासर रावंड ऑफ 32. पोर्तुगाल आनी क्रोएशिया दोनूय टिमी युरोपांतल्यो आनी युरोपांतल्या ह्या 2 टिमी भितर खर प्रतिकार जावपाची शक्यताय आसा. पोर्तुगाल के ग्रुपांतल्यान फुडल्या पावंड्यार आयला. तांकां पयल्या मॅचीक कोंगो DR पंगडान 1-1 अशे गोल बादाबाद दवरले. उपरांत उझबेकिस्तानाचेर 5 गोल मारून पोर्तुगालान आपलें आव्हान कायम दवरलें. कोलंबिया वांगडा तेंची गोलशून्य बरोबरी जाली तरी आसतना तेंच्या फुडल्या पावंड्याचेर कांय परिणाम जावंक ना. 3 मॅचींतल्यान 5 गूण घेवन ते फुडल्या पावंड्यार पावले. क्रोएशिया पंगडानय बरी कामगिरी केली. पयल्या मॅचीक यल ग्रुपांतली जी पयली मॅच जाली तितूंत इंग्लंडान तांकां 2-4 फरकान धपको दिलो. ही मॅच क्रोएशियाक जागो करपी ठरली, कारण फुडल्या दोनूय मॅची जिखून क्रोएशियान फुडलो पावंडो हुपलो. पनामाक तांणी 1-0 फरकान हरयलो, जाल्यार घानाचेर 2-1 फरकान जैत मेळयलें. ह्यो दोनूय मॅची जिखिल्ल्यान क्रोएशियाचो आत्मविश्वास वाडला. ताका लागून ते पोर्तुगालाक कशी लढत दितात हेचे कडेन सगळे फुटबॉल मोग्यांचेर नजर आसा. तिसरी मॅच व्हँकुवर हांगासर स्वित्झर्लंड आनी अल्जेरिया हांचे मदीं जावपाची आसा. स्वित्झर्लंड ग्रुप बींतल्यान फुडल्या पावंड्यार आयला. कतारा आड तेंची पयलीच मॅच 1-1 अशी गोल बादाबाद उरली. उपरांत बोस्निया हर्जेगोविना पंगडाचेर 4-1 अशें जैत मेळून त्यांनी फुडलो पावंडो हुपलो. आनी उपरांत कॅनडाक 2-1 अशें जैत मेळून स्वित्झर्लंडान आपली रावंड ऑफ 32 फेरयेंतली जागा पक्की केली. अल्जेरिया हो पंगड जे ग्रुपांतल्यान आयला. अर्जेंटिना आड पयलीच मॅच तांकां 0-3 अशा फरकान हारची पडली. उपरांत जॉर्डनाचेर तांणी 2-1 अशें जैत मेळयलें. ह्या जैताक लागून तांकां रावंड ऑफ 32 वचपाची संद प्राप्त जाली आनी जी म्हत्वाची मॅच आसली ऑस्ट्रिया वांगडा त्या मॅचीक तांणी 3-3 अशी गोल बादाबाद दवरून फुडलो पावंडो हुपलो. 3 जुलयाक जावपी चवथी मॅच रातची 11:30 वरां जातली. ही मॅचीचेर सगळ्यांचें लक्ष आसतलें, कारण ऑस्ट्रेलिया आनी इजिप्त हे दोनूय पंगड रावंड ऑफ 16 फेरयेक वचपाक प्रयत्न करतले. डलास हांगासर जावपी मॅचींत दोनूय पंगडांचेर फुटबॉल मोग्यांची नदर आसतली. ऑस्ट्रेलिया पंगड डी गटांतल्यान फुडें आयला. तुर्की आड तांणी पयल्याच मॅचीक 2-0 अशें जैत मेळयलें. उपरांत अमेरिकेन तांकां 2-0 अशें हरयलें. पूण निमण्या मॅचीक पराग्वे पंगडाक गोलशून्य बादाबाद दवरून ऑस्ट्रेलियान रावंड ऑफ 32 फेरयेंत प्रवेश केलो. ऑस्ट्रेलियाचो जो प्रतिस्पर्धी आसा इजिप्त हो जी ग्रुपांतल्यान फुडें आयला. बेल्जियमा आड त्यांनी 1-1 अशी गोल बादाबाद दवरली. न्यूझीलंडाचेर 3-1 अशें जैत मेळयलें, जाल्यार इराणाच्या आड 1-1 अशें गोल बादाबाद दवरले. अशा रितीन इजिप्त हो पंगड ह्या सर्तींक रावंड लीग मॅची जाल्यो तितून अपराजीत आसा. रावंड ऑफ 32 फेरी आतां मध्यार आयलात. 3 तारखेक कांय मॅची कोण रावंड ऑफ 16 फेरींक पावतले हें निश्चित जातलें. कोणा भितर रावंड ऑफ 16 मॅची जातल्यो हेचेंय निश्चित जातलें. सद्याक फुटबॉल फिवर खूब उच्च कोटीचेर पावला आनी फुटबॉल मोग्यांकय तेची खूब उमेद मेळटा. फिफा वर्ल्ड कप 2026 गोमंतक टीव्हीच्या अपडेट्सांक आयज इतलेंच. देव बरें करूं.